नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पीएम विश्वकर्मा योजनेचो केलो शुभारंभ. विश्वकर्मा समाजाचो ह्या येवजणे अंतर्गत जातलो उद्धार. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजण गोंयांतूय जाली सुरू. मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरात जाली खाशेली कार्यावळ. हैदराबाद मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीत घरमंत्री अमित शहा जाले वांटेकार. भारत स्वतंत्र जावनूय लोकांनी निजामाचे अत्याचार सोंसले, घरमंत्र्यांनी दिली माहिती. संसदेचे खासा अधिवेशन फाल्याच्यान सुरू. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज नव्या संसद भवनाच्या गजद्वाराचेर हुबयलो तिरंगो. आणि भारत आणि श्रीलंका मजगती फायनलीच्या क्रिकेट खेळात भारतान आशिया कप जिखलो. भारताच्या सिराजान घेतल्यो 6 विकेटी. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो आयज वाडदीस आणि भगवान विश्वकर्मा हांची आयज जयंती. ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विश्वकर्मा येवजणेचे आयज उक्तावण केले. तशेंच यशोभूमीचे उक्तावण तांचे हस्तुकी जाले. विश्वकर्मा समाजाच्या 18 कारागिरांचो आयज प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी प्रमाणपत्र दिवन भोवमान जालो. आयज जाल्ल्या कार्यावळीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे आणि हेर वरिष्ठ फुडारी हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या निमतान विश्वकर्मा समाजाचेर एक टपाल तिकीट तशेंच पुस्तिकेचे प्रकाशन केले. विश्वकर्मा समाजाचो भोवमान तांची समृद्धी आणि तांचे सामर्थ्य वाडोवपाक सरकार वचनबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है. मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं. मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है. विश्वकर्मा समाजान देशाच्या उदरगतीक एक नवी मोख दिल्या. तांच्या सहकार्यानूच देशाचो फुडार आसा अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी सांगला. He is the master craftsman. He is the one who gives skills of all kinds to our people. And that is why Vishwakarma Jayanti is a very important day which stands for those skills with which our economy in small groups at the panchayat level, at the town level, have all had self-sufficiency. So this scheme being launched today on Vishwakarma Jayanti is one such a thing through which Sabka Saath, Sabka Vikas is getting fulfilled. विश्वकर्मा समाजाचो उद्धार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला जाता हे आमचे भाग्य आसा अशें केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगले. विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ और यशोभूमि का लोकार्पण आपके कर कमलों से हो रहा है. प्रधानमंत्री जी, आपने देश में स्किल, स्पीड और स्केल की नई परिकल्पना की है. स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नया मंत्रालय बनाकर आपने कौशल विकास को बल दिया. आज की विश्वकर्मा योजना भी हमारे हुनरमंद भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने वाली है.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी प्रधानमंत्री मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान तांकां परबी भेटयली। प्रधानमंत्री संवसाराक आपलो परिवार मानतात। संवसारांतल्या लोकांचो उद्धार करपाक प्रधानमंत्र्यांक दीर्घायुष्य लाभो अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। प्रधानमंत्री जी ने पहला ही बयान में कहा था, मेरे सरकार देश की वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जब लाखों विश्वकर्मा भाई और बहनों के खाते में 3 लाख रुपया की कम ब्याज में ऋण जाएगा, उसके एक नया सृजन होगा, नया रचना होगा। यही है प्रधानमंत्री जी की सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास करने की कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो वाडदीस तशेंच विश्वकर्मा जयंती निमतान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणेची सुरवात गोंयांत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या हस्तुकी जाली। देशभरात 70 सुवातांचेर ह्या येवजणेचे आयज उक्तावण जाला। गोंयांत मिनेझिस प्रगांजा सभाघरात ही कार्यावळ जाली। ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, हस्तकला मंत्री रवी नाईक, पर्यटन मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव MR सिनरेम, अर्थ खात्याचे मुखेल सचिव डॉक्टर व्ही कंडवेलू, हस्तकला खात्याचे संचालक अरविंद बुगडे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आयुषी कुमारी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला विश्वकर्मा समाजातल्या लोकांक मुखार व्हरपाचे तशेंच तांचे सामर्थ्य वाडोवपाचे काम प्रधानमंत्र्यांच्या फुडारपणाखाला तांच्या वाडदिसा जाता ही खोशयेची गजाल आसा अशें केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी ह्या वेळार सांगले। ही तकलेन घेऊन जेणे सत्तेर आल्यानंतर सुद्धा या समाजातलो शेवटचो कडीचो मनीस, शेवटच्या स्तराचो मनीस हो आपल्या पांयाचेर उबो जावचो, स्वावलंबी जावचो, ही एकमेव भावना घेऊन ताचेर विचार करून सगळ्यांक उदरनिर्वाहाचे साधन आपल्या ज्यो काही कला आमच्याकडे आसात, प्रत्येकाकडे आसात, त्या कलेची उदरगत करून स्वतः आपणे फुडें वचप आणि आपल्या कुटुंबाक फुडें व्हरप ही भावना घेऊन तांकां कशे पद्दतीचो आदार करपाक मेळटलो हो विचार करून तांणी आज जी स्कीम आसा ही विश्वकर्मा जयंतीच्या निमित्तान आज आमचे समोर हाडिल्ली आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोककल्याणा खातीर नव्यो नव्यो येवजण्यो चालीक लायत आसात। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजण ताचोच एक भाग आसा अशें राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें। देशाचे काम फुडें व्हरत आसात आनी हे जर आमी सगळ्यांनी पळयलें आसत जाल्यार तेंचो एक उद्देश जो आसा, जे अंत्योदय तत्व जे तत्व घेवन जे काम करत आसात, ह्या समाजातलो शेवटच्या व्यक्ती पर्यंत एखादी येवजण पावपाक जाय। ह्या समाजातलो गरीबातलो गरीब मनीस जो आसा, मागीर तो खंयच्याय जाती धर्माचो आसुनी, तो मनीस वयर पावपाक जाय, वयर येवपाक जाय, तेचें राहणीमान सुदारपाक जाय, अशा पद्धतीचे तकलेन दवरून ह्या देशाचे पंतप्रधान स्वताक म्हणटा प्रधान सेवक ह्या तरेन ते गेली 9 वर्सां काम करत आसात। आनी हे करता आसतना समाजा भितर ह्या लोकांक वयर काडपाक जाय जाल्यार वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो येवजण्यो हे ते नवीन हाडत आसात। प्रधानमंत्री मोदी हांचो आयज वाडदीस। सगळ्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां परबी भेटयतां अशें शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी सांगलें। देशांतल्या सगळ्या कारागिरांक फुडें हाडपा खातीर ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजण आसा अशी माहिती मंत्री रवी नाईक हांणी दिली। हे सगळे कारागिरांक तांकां फुडें हाडपाची, तांकां मदत करपाची, जेणे करून ते कितें तयार करतात ते लोकां पर्यंत पावोवपाची, तांकां सगळी संदी आयज दिल्ली आसा आमच्या आमचे प्रायम मिनिस्टरान। आनी आयज नरेंद्र मोदीचो आयज वाडदिवस, ताका तुमचे वतीन सगळ्यांच्या वतीन ताका आरोग्य आयुश्य बरें मेळची, कारण आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन ताका आयज हेची दिसाची ह्या दिसाची आयज त्याची आमचे जन्मदीस तेगेलो, बर्थडे तेगेलो, तर सगळ्यांनी उठून कसो ताळी मारच्यो आनी ताका आमी तेगेलो सादर करूया बर्थडे हांगा। आयज हैदराबादचो मुक्ती दीस ह्या निमतान केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा मुखेल कार्यावळीत वांटेकार जाले। तांणी ह्या वेळार सशस्त्र दळाची सलामी घेतली। स्वतंत्रताये उपरांतूय क्रूर निजामाचे शासन हैदराबादात उरलें।
निजामान ह्या वेळार लोकांचेर खूप अत्याचार केले, पूण सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी लोकांक ह्या अत्याचारा पासून मुक्त केले अशें घरमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगले। देश ने अपने आजादी का महोत्सव मनाया और आज तेलंगाना मुक्ति का दिन है। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति के बाद समग्र देश आजाद होने के बाद 399 दिन तक यहां पर क्रूर निजाम का शासन रहा और ये 399 दिन 400 दिन समग्र तेलंगाना क्षेत्र की जनता के लिए नरक की यातनाओं से भी कठिन दिन थे। सरदार पटेल ने इस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सम्मान देते हुए 400वें दिन पर इस क्षेत्र को आजाद किया। प्रधानमंत्री मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देश उदरगतीची पावलां मारीत आसा। प्रधानमंत्री मोदी हांचो जल्मदीस देश सेवा दिसाच्या रूपान मनयतात अशें घरमंत्र्यांनी सांगले। मोदी जी का जन्मदिन है और उसको हम सेवा दिन के रूप में भी मनाते हैं। 9 वर्षों में आजादी के लिए संघर्ष करने वाले हमारे आजादी के नेताओं ने जो स्वप्न देखे थे वो भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ चुका है। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज नव्या संसद भवनाच्या गजद्वाराचेर राष्ट्रध्वज हुबयलो। ह्या वेळार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांचे सयत संसदीय वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि राज्यसभा लोकसभेचे वांगडी तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मजगती फाल्यां सावन संसदेच्या 5 दिसांच्या खासा अधिवेशनाक सुरवात जातली। आयज अधिवेशनाच्या आदले दिसा सरकारान सर्वपक्षीय बसका आपयल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या जन्मदिसा निमतान भारतीय जनता युवा मोर्चान उत्तर गोंयांत रक्तदान शिबिराचे आयोजन केल्ले। हे रक्तदान शिबीर म्हापशांत जाले। ह्या वेळार राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर मांद्रेकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। उत्तर गोंयांत हे निमतान 17 ते 2 ऑक्टोबर मेरेन सेवा पखवाडा मनयतले। सेवा पखवाड्याच्या निमतान राज्यभर रक्तदान शिबिरां आणि भलायकी शिबिरां आयोजित जातली। 2 ऑक्टोबर मेरेन सेवा पखवाड्यात जावपी कार्यावळींची म्हायती खासदार तानावडे हांणी ह्या वेळार दिली। आज आयोजित केल्लो आसा अशा पद्दतीचोच डोनेशन ब्लड डोनेशन कॅम्प हो आमचो म्हापसा मडगांव ऑफिसान आसा पणजी आणि वेगवेगळ्या आमचे जे मतदारसंघ आसा त्या मतदारसंघा भितर कांय मतदारसंघांनी मेडिकल चेकअप कॅम्प, कांय मतदारसंघांनी ब्लड डोनेशन कॅम्प अशा पद्दतीचे सबंद गोंयभर कार्यक्रम आमी करप अशें थारायलां आणि 17 तारीख ते 2 ऑक्टोबर ह्या दरम्यान वेगवेगळे कार्यक्रम आणि सगळे जे कार्यक्रम जातले ते सेवा लोकांक सेवा देणारे कार्यक्रम आणि म्हणूनच ह्या 15 दिसांच्या कालावधीच्या नाव दवरिल्लें आसा सेवा पखवाडा। आणि आज हांव आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां शुभेच्छा दिता, देवा कडेन मागता की तांचें आरोग्य बरें उरचें आणि 2024 परत एकदा ह्या देशाची सेवा करपाक लोकांनी तांकां भरपूर पाठबळ दिवचें, पाठिंबो दिवचो। दक्षिण गोंय भाजपा कार्यालया वतीन मडगांवां भलायकी शिबिराचे आयोजन जाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 71व्या वाडदिसा निमतान मडगांवां भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात ह्या शिबिराचे आयोजन जाले। ह्या वेळार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, अनिवासी भारतीय आयुक्त नरेंद्र सावयकार, फातोड्डेचे आमदार आदले आमदार दामोदर नाईक, मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, शर्मद रायतुरकार, डॉक्टर स्नेहा भागवत, डॉक्टर मिलिंद देसाय आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशाचे नाव खूप वयर पावला। G20च्या आयोजनांतर संवसारभर देशाचे नाव जाला अशें आयुक्त नरेंद्र सावयकार हांणी सांगले। आयज आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचो आयज 73 वाडदीस त्या निमतान सर्व कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा। फाटल्या 9 वर्सां भितर आमी पळयतात की नरेंद्र मोदी ह्या देशाक जगाक एक बऱ्या पद्धतीची लिडरशीप दिल्ली आसा आणि पयर जाल्ल्या G20च्या कार्यक्रमात जो एक समीट जाली त्या समिटा भितर आमी सगळ्यांनी पळयलें कशा पद्धतीन आमच्या इंडियेचे स्टेचर हे जगात खूब वयर वचपाचें काम जें आसा तें नरेंद्र मोदीन केल्लें आसा आणि म्हणून अशें जेचे कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवपाचें, जेचे कडल्यान सुद्दां प्रेरणा घेवपाचें, मुखार वचपाचें अशा पद्धतीचें एक व्यक्तिमत्व ह्या देशाचें लिडरशीप करता तेंचो एक वाडदीस आसा। त्या निमतान आमी सगळे जाण एकठांय केल्ले आसात। देवा लागीं मागता की नरेंद्र मोदी
त्याने बऱ्या आयुष्य म्हणजे आरोग्य दिवच्या या देशाची सेवा करपा खातीर आणि जगाचे नेतृत्व करपा खातीर एका बऱ्या व्यक्तीचे आयुष्य मेळचें अशें मागता. प्रधानमंत्री मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देश सुपर पॉवर जावपाक लागला. तांचे सपन पुराय करपाक आमी सगळे कार्यकर्ते काम करतले अशें आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगलें. नरेंद्र मोदी या देशाबद्दल एक स्वप्न पळयता की 2043 हो देश विश्वगुरू जावपाक म्हणजे सुपर पॉवर जावपाक हे धरून तो काम करता. आमचे कर्तव्य कितें जाता आमी सगळ्यांनी आज ताच्या वाडदिवसाच्या दिसा खरें सगळ्यांनी शपथ घेवपाक जाय की ताजें जें स्वप्न आसा तें स्वप्न पूर्ण करपा खातीर आमी सगळे कार्यकर्ते काम करतले. प्रत्येक राज्य देश जर विश्वगुरू जातलो जाल्यार प्रत्येक राज्य विश्वगुरू जातलो. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत. नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियान, सलाम हिंदुस्तान. We are India. संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी. इतने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे नम ताई नाटे कुरपुडन कापद उंदन कड़मय माटी मछे पंजड़िया हीरा जे में दमके. सांभाळून तू माझ्या देशाची माती. मिट्टीचे लम्हे बोळे हिरवांग चमकदे, हिंडाडिन मण्णिल विळयिक्कू निन स्वप्न दिनंगळ. ഈ ദേഹപാൽ വീരാർ ഹാത്തോൾ സീതി, ഇത് ദേശം కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర. ఈ మాటిరి కమోకి సూటి ఈ రాజనీతి, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know, you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारतीय जनता पार्टी फुडारात परत सत्तेर येतली अशें मत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उक्तायलें. बायलांच्या सशक्तीकरणा संदर्भात पर्ये हांगा जाल्ल्या एका कार्यावळीत ते उलयताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, पर्येच्यो आमदार देविया राणे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. जे पर्ये मतदारसंघात विकास जो घडटा, जो वाळपय मतदारसंघात विकास घडटा, जे गोंयांत जो विकास घडटा, आमी आमचो सदैव प्रयत्न महिला शक्ती, स्त्री शक्तीक आमी आयज ह्या शक्तीक आनी ताकदवर करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आयज
दुयेंस जाल्यात, ब्रेस्ट कॅन्सराचे तरेतरेचे आयज दुयेंस येवंक लागल्या. आयज जे आमचे महिलांक आमी चेकिंग करपाक जाय त्यो आमी सॅटेलायट ओपीडीज पासून सगळे गोष्टी आमी तयार करून आयज आमचे लोकांचे आरोग्य व्यवस्थित आसचे म्हणून आमी लक्ष दवरता. ऑलिंपिक, संवसारीक तशेंच राष्ट्रीय पावड्यार पदकां मेळयल्ल्या खेळगड्यांचो भोवमान गोंय खेळा प्राधिकरणान केलो. लोक इनामां तशेंच प्रमाणपत्र अशा स्वरुपाचो हो भोवमान आशिल्लो. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय तशेंच खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकी हो भोवमान जालो. खेळगड्यांची उर्बा वाडोवपाक आनी फुडाराक तांकां नवी उर्बा मेळची हे खातीर सरकार तांचो भोवमान करता अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें. ह्या वेळार खेळा प्राधिकरणाचे संयुक्त सचिव संध्या फळदेसाय, खजिनदार प्रज्योत चोडणकार, सहाय्यक संचालक विवेक पवार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आणि त्याच जबाबदारीचे एक भान समजून आणि त्याच जबाबदारीचे कर्तव्य समजून आज आम्ही तुमकां सगळ्यांक आपयलेले आसा. हांव तुमच्या सगळ्यांचे मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा. मुखार तुमची अशीच उर्बाभरीत प्रेरणा आणि तुम्ही हे गोंया भितर आणि या भारतान भितर एक एक्झाम्पल सेट करून दवरचें, जेणे करून आमचे बाळकुले भुरगे जे आसात ते तुमकां पळोवन तुमचे सारखे जावपा खातीर तांचे भितर एक हावेस निर्माण जातलो. आणि हो हावेस जर निर्माण जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे गोंय चिमुकलेशें गोंय जे कलेक क्षेत्रांत माहीर आसा, जगाच्या नकाशाचेर आज परजळटा, तशे तरेचो गोंय आमचो स्पोर्टिंग हब जावपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची पावलां आसात. आमचे पावलां किंवा ते खाण्यात जर खाना जर दितलो जाल्यार तुमच्या सगळ्यांचे बळ, तुमच्या सगळ्यांचो विचार, तुमच्या सगळ्यांचे हातान हात घालून आमकां मुखार वचपाक जाय. कारण राज्य आणि देश प्रथम ही संकल्पना आमी मुखार घेवन वता आसतनाच आमकां आमचो देश जो आसा जो जगाच्या नकाशावर सगळ्या क्षेत्रांत आमकां प्रावीण्य मेळोवपाक जाय. आणि हे प्रावीण्य जर मेळटले जाल्यार तुम्ही दिन रात मेहनत करची पडटलो. खेळगड्यांक योग्य मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण दिल्ल्याबद्दल समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी प्रशिक्षकांची तोखणाय केली. खेळगड्यांच्या अथक परिश्रमांक लागून गोंयचे नांव वयर सरले अशें तांणी मुखार सांगलें. डिपार्टमेंटान तुमकां हे अभिनंदन केल्ले आसा आणि कॅश अवॉर्ड्स दिल्ले आसात. हातूंतल्यान तुमचे भितर एक नवी स्फूर्ती, नवी चेतना, नवी प्रेरणा निर्माण जावपाक जाय आणि तुमचे भितर तुमच्या कामगिरी भितर खूप प्रगती जावपाक जाय हो उद्देश दवरून गोंयच्या सरकारान आणि क्रीडा मंत्र्यांनी हो एक नवो उपक्रम केल्लो आसा. आणि आयज एखादे वेळ तुमकां उशिरा सांगले जायत पूर्ण मुख्यमंत्र्यांचो आदेश आशिल्लो की जी अवॉर्ड्स आसात, कॅश प्राइजीस आसात, गणेश चतुर्थीच्या पयलीं आमी तांकां दिवपाक जाय, जाणे करून आमचो फेस्टिवल मोठ्या उमेदीन आनीकूय वतलो. हाचे खातीर ही अवॉर्ड्स तुमकां दिल्ले आसात. राम मनोहर लोहिया मैदानार अटल ग्राम विकास एजन्सीन माटोळी बाजार आयोजित केला. ह्या माटोळी बाजाराचे उक्तावण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकी जाले. ह्या वेळार आदले मुखेलमंत्री दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, फातोड्डेचे आदले आमदार दामोदर नाईक, जिल्हा पंचायत सदस्य सुदेश केपेकार, अटल ग्राम विकास एजन्सीचे अध्यक्ष सुभाष वेळीप आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. विक्रेत्यांक प्रेरणा मेळपाक हो बाजार भरता अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. फुडाराक कायम स्वरुपी ही सुवात करपाचो आमचो विचार आसा अशें तांणी मुखार सांगलां. प्रमोशन करपाच्या हेतून हो एक एडवर्टाइजमेंट जावन आसा, ही एक स्फूर्ती आसा. तुमकां प्रेरणा मेळपा खातीर असली सुवात मेळ्ळी आसा की खंय तरी केले नंतर एक व्यवहारीक ज्ञान तुमकां मेळटा. हांगा दीर्घ काळाचें तुमकां कांय ना, पूण हातूंतल्यानच एक नवो इनिशिएटीव येवपाक शकता. तुमकां एक शेल्टर शेड घालून तुमकां कायम स्वरुपी एक वेवस्था करपाची. आमी सदांच विधानसभेन उलयतात की प्रत्येक जाग्याचेर एक शेड घालून प्रत्येक तालुक्याक हो वेवसाय करपा खातीर आनी लोकांक मुबलक प्रमाणात एक म्हाका दिसता की बरे क्वॉलिटीचे आनी कांय वेळार ऑर्गेनीक प्रॉडक्ट्स आमकां म्हणजे ऑर्गेनीक आमकां भाजी मेळपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां कार्य करपाचें आसा. तशेंच जी आयज जिन्नस आसात खावपाचे तातूंत भितर प्रिझर्वेटीव नासतना घरा कडेन केल्ले चविष्ट अशे पदार्थ आमकां मेळपाक जाय. ह्या बाजाराक लागून मडगांवकारांक बरे तरेचे सामान मेळटा अशें आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगलें. खूब हांगा आयले अशें म्हणून म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा फूल लोहिया मैदान भरपा जाय. एक्चुअली गेल्ले खेपे क्लास जाले तेन्ना सगळे लोहिया मैदान भरले आनी लोकूय काय ना म्हटल्यार 300-400 लोक भोंवताले. आज ते मातशे कमी दिसता, कदाचित पावसा लागून जायत. सुभाष म्हणटालो केपें आमी बाजार चालू केला,
ताजो परिणाम जावपाक शकता. आज सगळे कडेन बाजार आहा, फोंडे बाजार, बाणस्तारी बाजार, सगळे कडेन माटोळेचें सामान मोठ्या प्रमाणाचेर येता. पूण हें सेंट्रल लोकेशन आशिल्ले कारणान हांगा मातसो डिमांड आसता आनी तांकां सगळे सेल्फ हेल्प ग्रूप येता, तांकांय 4 पयशे हातांत मेळटा कारण ते स्वता पिकयल्लो माल घेवन हांगा येतात. हनुमान आखाड्याच्या पैलवानांनी आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो वाडदीस मनयलो. कुस्ती खेळाचे प्रदर्शन करून तशेंच एकमेकांक मिठाई वाटून तांणी हो वाडदीस मनयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खेळाक सदांच प्रोत्साहन दिलां अशें पैलवानांनी ह्या वेळार सांगलें. भारतान आशिया कप फायनल जिखली. हो फायनलीचो खेळ कोलंबोच्या आर प्रेमदासा स्टेडियमार जालो. श्रीलंकेन कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो. श्रीलंकेन पयल्या डावात 15.2 षटकात सगळे गडे वगडावन 50 धांवड्यो काडल्यो. भारताच्या सिराजान 6, पांड्यान 3 जाल्यार बुमराह हांणी 1 गडी बाद केलो. भारता मुखार 51 धांवड्यांची मोख आशिल्ली. भारतान ती 6.1 षटकात साध्य करून आशिया कप जिखलो. काल राती अमेरिकेतल्या ऑरेगनांतल्या युजीन शारांत जाल्ल्या डायमंड लीग सर्तीच्या फायनलींत भारतीय भालोफेकपटू नीरज चोपडान दादल्यांच्या सर्तींत दुसरी सुवात जोडून रुप्या पदक मेळयलें. भारताचो सगळ्यांत बरो भालोफेक 83.80 मीटर ताच्या दुसऱ्या यत्नांत साध्य जाल्लो. मात चेक रिपब्लिकाचो जाकब वाडलेज हांणी 84.24 मीटर भालोफेक करून पयले सुवातेर येवन भांगरा पदक जोडलें आनी सर्तीचो तिसरो किताब आपल्या नांवार केलो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी PM विश्वकर्मा येवजणेचो केलो शुभारंभ. विश्वकर्मा समाजाचो ह्या येवजणे अंतर्गत जातलो उद्धार. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजण गोंयांतूय जाली सुरू. मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत जाली खाशेली कार्यावळ. हैदराबाद मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीत घरमंत्री अमित शहा जाले वांटेकार. भारत स्वतंत्र जावनूय लोकांनी निजामाचे अत्याचार सोंसले, घरमंत्र्यांनी दिली माहिती. संसदेचे खासा अधिवेशन फाल्याच्यान सुरू. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी नव्या संसद भवनाच्या गजद्वाराचेर उबयलो तिरंगो. आणि भारत आणि श्रीलंका मजगतीच्या फायनलीच्या क्रिकेट खेळात भारतान आशिया कप जिखलो. भारताच्या सिराजान घेतल्यो 6 विकेटी. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.
दर्शन देवो शंकर दर्शन देवो हारे शरण महादेव हारे शरण कलन परत घडी पल छिनादी दर्शन देवो शंकर दर्शन देवो शंकर दर्शन देवो शंकर दर्शन देवो शंकर आन परी मैं शरण